आशीर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गार उबारून व्हेलो म्हणल्या उतरांनी लूक सुवार्तेकार जेजूचे स्वर्गारोहण संक्षिप्तायेन विवरिता. पूण ह्या रॉकेट उपग्रहांच्या काळार हे सुवार्तेंतले सर्गाचें चित्रण कशें समजोवचें अशें म्हणटना लुकाची कांय चूक ना. ताच्या काळार चालू आशिल्ले भूमंडळ जाणवाया प्रमाणे ताणें जेजूचें स्वर्गारोहण पिंतरायलें. प्रस्तुत काळार सुवार्तेंतली ही गजाल एक सर म्हणून आमी समजूंक जाय. दैवीक अणभवाच्यो गजाली वर्णूंक जावं सुवार्तेकाराक जावं आमकां उतरां मेळनात. सुवार्तेकारान ताका सर्गार उबारून व्हेलो म्हणच्यात एक सर आसा आनी हो अनुभव एक वयली गजाल म्हणलें चित्रण आसा. ही गजाल दिसपडत्या अणभवा भायली आनी आमचे सालते भाशेन ती वयली उसली गजाल सुवार्तेकारान विवरिली. तेच परी सर्गीतावन येवची सकती आमी समजूं सर्गी उबारून व्हेल्लो जेजू आनी सर्गीतावन येवची सकत पवित्रोत्मो दोनी त्या काळाचे भाशेन वयले वर्ते मनशा गिन्याना भायले दैवीक स्वरूपाचे विशय आमकां कळीत करतात. सर्गी उबारून वरच्या आदी जेजून उलयल्लीं उतरां सर परजांक कळीत करूंक जेजून देणे कशें पाटयलेली सर्गीतावनूच येवची सकत भोळादीक करता म्हणलें म्हत्वाचें. हीच सकत त्यो वयल्यो गजाली आमकां समजूंक आनी आवडेवंक करतात.